दिसता म्हाका की FIR रजिस्टर जालो ना. FIR रजिस्टर जालो, डेड बॉडी शिफ्ट जाल्या, FIR रजिस्टर जाला, बायको पुलीस स्टेशनार हाडल्यो आहा, एक्युज्डूय अरेस्ट जाला, सेंड फॉर मेडिकल, मॅक्झिमम इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा आनी इट्स ऑन ट्रॅक. सो कितें कॉल दॅट ही वॉज कन्झ्युमिंग समथींग धाडलें ना मेडिकलाक धाडला न्हू. मेडिकलाक धाडला अजून कितें मेळोंक ना. मेडिकलाक धाडून येतलो न्हू रिपोर्ट. सो वॉट एक्शन विल बी सेक्शन बी कितें लायक सेक्शन लायतलें ना रे. सेक्शन लागले न्हू 304 लागले न्हू आतां. 304 लागले आतां तुजे एज पर BNS लागले 281, 106, 125. ओके. It is attempt to murder, sir. Culpable homicide. Culpable homicide. Negligent गेले 106. हय 106. Maximum तेका किती जाऊ शकता? 10 years नो. 10 years. 10 years. 10 years. Okay, all relevant section edit. Yes. सो द फॅमिली आता कन्विन्स झाली आहे याचेर. सांगा तेका they were misguided नो. देव मिसगायडेड. कोणा सांगलें FIR केलो ना आनी कितें अरेस्ट केलो ना कितें तेका सांगलें. सो आमी तेका सांगलें, दे हॅव बीन हॅपी. विथीन कितले टायमान तुमी ताका अरेस्ट केले सर? अरेस्ट तेका वी गॉट हिम एट अराउंड 4:15 हाडलो तेका. कित्याक तोवूय फ्रॅक्चर आहा तेका. ही इज ऑल्सो फ्रॅक्चर्ड. तो हाजीलोन जाल्लो, तेकाय कास गायिल्ली. ही इज ऑल्सो हॅविंग इंजरी फ्रॅक्चर. सतत लोकांचो तो प्रश्न आलो की एक्सिडेंट जालो 11 to 11:15 आनी सो इतलो टायम कित्या खातीर हो लागलो? 4:15 तेका शिफ्ट केलो ना रे हॉस्पिटलान 108 फॉर मेडिकल ट्रिटमेंट. ओके. सो बाय दॅट टायम जाता म्हणजे थिंगासून तुवें सोन हाजीलो सोन घालता म्हणजे तेका 15 मिनटांनी जायना. तेका टायम लागता. ओके, येस थँक्यू. थँक्यू सर. तुम्ही गेल्ली न्हू. सगळी केस केल्या म्हणून सगळे हय ताका मेडिकलाकूय धाडलो आनी तेजी गाडी हाडून दवरल्या म्हणून सांगलें. ओके. मेडिकल गाडी हाडून दवर ताणें दाखयला पेपर. ओके. तुमकां कितें सांगलें एक्शन घेता म्हूण सांगली? हय एक्शन घेतलें म्हणून सांगलें ताणें. एक्शन घेता म्हणून तुमी हे हेचेर सॅटिस्फाय आसात तुमी? हांव काय आता तेणी सांगलें कॉपी दिता म्हणटा, फाल्यां दिता सांगलें. आतां फाल्यां दिता म्हणटा तेंचे विश्वास आमी कसो दवरपाचो? त्यान पयलीं जर तुमी बॉडी हाडा आनी तुमी विल्हेवाट लाया. हे फाल्यांचे परवां दितले कॉपी. हेचेर विश्वास कसो दवरपाचो? दिला बरं, तेका अरेस्ट केला तेका खंय दवरला, कितें दवरला हें तरी कळोंक जाय आसलें. डायरेक्ट कॉपी मागल्या तेका, बॉडी हाडच्या पयलीं कॉपी मागल्या ना आतां ते हे गेल्ले तेंकां सांगूंक जाय. कितें सांगलें रे? कॉपी ती फाल्यां येवन व्हर. फाल्यां येवन केन्ना व्हर आनी त्यान पयलीं बॉडी हाड आनी बॉडीची सेक्शनां दाखयलें. हांवें विचारलें, सेक्शन दाखयलें म्हाका. बेलेबल ऑफेन्स आहा तो आनी बेलेबल ऑफेन्स. हां ओके. आतां समजा तो मेडिकलाक आहा, मेडिकल. सो मेडिकलासून तो एडवोकेट हाडटलो बेलेबल ऑफेन्स म्हणल्यार FIR केला तेच्यान तो दाखयला. सेक्शनां जाली 128, 106 आनी 125 सगळीं दाखयल्या सेक्शनां. म्हणल्यार कॉफी म्हाका दी म्हणटा. तो म्हणलो फाल्यां एक्सपेक्टेशन करा. हांव म्हणलें फाल्यां येवंक ताका ना, आमी येतले म्हणटा व्हर. सो जे तुमकां आतां PN सांगलो ह्या हेचेर तुमी सगळे सहमत आसा, सॅटिस्फाय आसा? आतां आमचो मनीस गेलो म्हणटकीर सॅटिस्फाय आमी ना तेजेर. म्हणल्यार कितें करपाचें? ओके. तुमी सांगपाचें कितें करपाचें? आमी सॅटिस्फाय ना. फाल्यां हेंच्यांनी शब्द बदललो जाल्यार मागीर तेच म्हणून आमी तुमकां विचारता की तुमी सॅटिस्फाय आहा काय? ना, सॅटिस्फाय ना आमी. कितें मागीर फुडलें पावल तुमचें? फुडें आमी फुडें केस फुडें फॉरवर्ड. FIR दिना जाल्यार आमी बॉडी घेवचेच ना, कळ्ळें. आनी सेकंडली आमकां तेजो न्याय मेळाकूच जाय. आता तो खंय आहा तो आमकां खबर ना. भितर आसा काय भायर आसा तो सांगून ना. आता तो हॉस्पिटलान आहा तो. आता तो हॉस्पिटलान आसलो, हॉस्पिटलान पळोवंक वचोंक जाय न्हू खरें काय खोटें ते. सांगलें न्हू. अशें तर आतां कुत्रे हाडके मारले, उडयले, गेले, सोंपले. आतां हरंबल कितलेच जाल्लेली आसा. कितें करपाचें आतां आमी? तो देर तो